त्यांनी आमकां सांगलें कितें वचोन उलया आनी अकॉर्डिंग ते हेजेरूच हायकमांड हेजेरूच आमच्या काँग्रेसाच्या आमच्या प्रेसिडेंट गिरीश बाबान आमकां आपयलें. आमी आमची फूल कमिटी येयली आनी आमी डिस्कस केलें टू हाव टू गो आनी कितें करून वचपाचें आनी कितें 2027 एलायन्सा बद्दल उलयलें. सो कितें रिस्पॉन्स येयला काँग्रेसी कडल्यान? रिस्पॉन्स गूड बिकॉज कितें आहा सी हे फावटी सगळें मेळपाचें आहा आनी बराबर उलोवपाचें आहा. सो फायनली आयज आमी पयलें कितें येयलें की आमच्या हाय कमांडान ज्या ताका फोन केले आनी त्या फोनाचे हेजेर आमकां तेणें आपयलें डिस्कस केलें. 27 तुमचो जे NCP म्हणून कितें आसतलो प्लॅन? तुमी ते हे सगळें आमी डिस्कस लेटर ऑन करतले जेन्ना फायनल आमी मेळटले तेन्ना आमी सगळें हें डिस्कस आमी करतले. कित्याक हे फावटी लोकांकूय जाय की 2027 सगळे आमी एकठांय जावन हे इलेक्शन मुखार झगडलें 2027. 27 तुमचो कॅन्डिडेट दिश्टी पडटलो? आमचो कॅन्डिडेट दिसता पडटलो. आमचो आमदार दिश्टी पडटलो. आमदारूय आसतलो. तेच सांगलें न्हू, कॅन्डिडेट म्हणजे आमचो इतलो कॉन्फिडन्स आसा. कारण आज जी आमची एक बारीकशी बैठक जाली काँग्रेसी बरोबर, बेजिकली आमचे हाय कमांडान आमकां इन्स्ट्रक्शन दिले आनी दे एप्रोच द गोवा लिडरशीप ऑफ काँग्रेस आनी तांच्यांनी सांगलें की जशें पार्लमेंट इलेक्शनाक आमचे इंडिया एलायन्स आसलेले, इंडिया एलायन्स बेजिकली वेर अगेन्स्ट BJP एंड अदर NDA पीपल, तसोच ह्या असेंब्ली इलेक्शनाकूय बरो आमचे युनिफिकेशन जावपाक जाय, पॉलरायझेशन जावपाक जाय. एक विरोधी पक्ष म्हणून एक स्ट्रॉंग विरोधी पक्ष म्हणून येवपाक जाय कलेक्टीव. आनी आमी जे कितलेशेच बॅनर घेवन आसा, वेदर इज NCP, आप, गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस, हे बॅनर जे आहा न्हू ते जर एका अम्ब्रेलाच्या अंडर जर येयले जाल्यार तांकां स्ट्रेंथ बरी मेळटली. आनी काँग्रेसीन सुरवात केल्या विथ NCP टुडे बिकॉज आमची लिडरशिपान तांकां रिक्वेस्ट करून ताणें गिरीशान इमिजिएटली पयली प्रायोरिटी दिली. आनी गिरीशाक आय वील डेफिनेटली से काँग्रेस इज व्हेरी रिसेप्टीव, व्हेरी गुड रिस्पॉन्स दे हॅव गिवन. एंड बिकॉज काँग्रेस इज अ लीडर, यू हॅव टू एक्सेप्ट इट. In our country, when we speak of the democracy, there are two parties which matters. One is ruling party today, which is BJP, and second party is Congress. There will be many more parties, small parties or big party, but they become irrelevant and immaterial. So today the election will become to salvage the democracy. What is important is the role of a common man is very important, and we have to take that common man, reach out common man, with our party symbol and with our party programs and policies, what they intend to do it for 2027. And now there will be a collective agenda or manifesto which will be there, which we will be presented. This is only the beginning. This is the first meeting with Congress, our senior most partner, but subsequently other meetings will also take place and all the strategies will be decided. Thank you very much. Thank you, sir. खुबशे यूथ आयज तेणी येवन आमचे कडेन मागणी केली पार्टी कडेन आनी ते आमी आयज डिस्कस करताले की हो जो ग्रावंडाचो इशू आसा तो एक्चुली जेन्ना बांदोडकार स्टेडियम जो पणजेकार यूज करताले तेन्ना तो डेमोलिश जातकर गव्हर्मेंटान प्रॉमिस दिल्ली की पणजेकारा खातीर आमी हो ऑल्टरनेट ग्राउंड कांपालाचेर तयार करतात आनी तो पणजेकारा खातीर डेडिकेट करता. सो पणजेच्या आनी पणजेच्या सभोवती सगळे जे लोक जावं यूथ जे स्पोर्ट्स तो ग्राउंड यूज करपाक सोदतात तेजे खातीर ती सुविधा आमी दिता हें कमिटमेंट सरकारान तेन्ना केल्लें जेन्ना ग्राउंड मोडपाक ओपोजिशन जाल्लो इतल्या वर्सांचो तो ग्राउंड पणजेकार ते यूज करताले आनी तेन्ना हें गव्हर्मेंटान कमिटमेंट दितकर पणजेकारांक सांगलें ओके. आतां गोंयांत जी जोडी नंबर 1 आसा प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे आनी जे गोंय विकपाक काडला तेचो भाग म्हणून हो प्रायवेटायझेशनाचो इशू आमच्या नजरेक येता की गोंय विकपाचो हो एक आनीक वेगळे तरेचो मार्ग आनी काडलेलो आसा. आनी तातूंत खास करून विश्वजीत राणे जो TCP मिनिस्टर 39A यूज करून गोंय विकपाक सोदता
त्याचे थंय पोट भरना अशें लोकांक दिसता आनी आमचे सगळे आयज डिस्कशन जाता थंय सेम इश्यू काडलो की विश्वजीत राणेचे 39A करून कन्वर्शन करून जी जमीन आनी गोंय विकपाक हाडून त्याचे पोट भरना म्हणून आतां हो जी सुडा मार्फत आमचो ग्राउंड हो प्रायवेट पार्टीक 10 वर्सांक दिवपाक सोदता. त्याचे नंतर तो कोणाच्या पोटांक पडलो खबर ना. आमी अशें करून पयली टुरिझम डिपार्टमेंटान कशें करून आमची इम्पॉर्टंट टुरिझम स्पॉट्स आशिल्ल्यान थंय जी प्रॉपर्टी आशिल्ली ती कशी 30-40 वर्सां लीज करून गोंयकारां कडल्यान ऑलरेडी व्हेल्ली आसा. ह्यो रिवर मांडवी पयल्या दिसता तेणी ऑलरेडी प्रायवेटायज केल्या आनी रिवर मांडवीचे फुटपाथूय प्रायवेटायज केल्ले आसात आनी तेय विकलेले आसात. आमी आग्वाद सारको फोर्ट कशें करून तेणी लिजाचेर दिवन थंय ते विकलेले आसा. सो हेजे मुखार आमी सरकाराक ट्रायन्स विकपाक दिवचे ना. हेणी सगळ्यांनी येवन आयज एक हें केली की आमी ठामपणे उबे रावया आनी हो ग्राउंड जो ते प्रायवेट पार्टीक दिवपाक सोदतात तो आमी आडोवपाक जाय. सो हांव गोंयच्या आमच्या काँग्रेस पक्षा वतीन सगळ्या गोंयच्या स्पोर्ट्स रिलेटेड जितले आमचे इन्स्टिट्यूशन्स आसात, क्लब्स आसतात, एसोसिएशन आसात, तांचे कडेन सगळ्यां कडेन अपील करता. फाल्यां आमचे सगळे आमी जी सुडाच्या ऑफिसान आमी वयतले आनी थंय सरकारा कडेन मागतले, जी सुडा कडेन मागतले हें प्रायवेटायझेशन तुमी इमिजिएटली बंद करा. आतां तेणी एक कितें तरी एड कितें तरी रिलीज केलें, कितें तरी रेक्टिफिकेशन म्हणून. म्हाका दिसता हें गोंयकारांक फुटोवपाचें एक चाल. आमी तें आयकून न घेता आमी फाल्यां 3:30 वरांचेर जी सुडाच्या ऑफिसान वचोन आमी हो जाप जी सुडाक विचारतले आनी त्याचो जो मालक आसा, हा मालक म्हणटा विश्वजीत राणे, जो हेजे फाटल्यान षडयंत्र करता की ताणी हो इमिजिएटली जो प्रस्ताव आसा प्रायवेटायझेशन करून ते लिजार दिवपाचें आनी ते लिजार एकदां गेलें ते गोंयकारांक आनी परत मेळचें ना. पणजेकारांक तो खास करून तो ग्राउंड यूज करता आनी गोंयचे तमाम भुरगे बीन थंय येवन पार्टिसिपेट करतात. तांकां सांबाळपाक आनी गोंयच्या फुडाराक सांबाळपाक आमी ह्या हेचेर खंयच्याय लेवलाचेर व्हरपाक तयारी आसा. फाल्यां पयलीं आमी तांकां वचोन शिटकावणी दितली. विश्वजीत राणेक परत आयच्या हेतूंतल्यान शिटकावणी दिता. तुका गोंय जें तूं विकपाक सोदता तें तुका मेळपाचें ना. 39A चेर तुवें सुरू केल्लें आसा तें तूं आतां ग्राउंड जी सुडाच्या ग्राउंडाचेर पावल्लो आसा. तेन्ना ताबडतोब तुवें हें इमिजिएटली विथड्रॉ करपाची गरज आसा आनी गोंयकारांक आनी पणजेकारांक एक रिलीफ दिवपाची गरज आसा की हो तुमी बंद केल्लो आसा. मिटिंगेन जायना न्ही. जायना. ग्रॅज्युअली यू हॅव टू बिल्ड अ ट्रस्ट बिटवीन इच अदर, म्युच्युअल रिस्पेक्ट आनी म्हणजे सगळ्यांनी एक येवपाची एक गरज. ही जेन्ना जावन आमचे डिस्कशन जातलें म्हणजे हेतू गोंयचो लोकांचो सरकार प्रस्थापीत करपाचो. लोकांक जाय तसलो सरकार, गोंय विकता तसलो सरकार न्ही. 15 वर्सांची हेची जी वाटचाल आसा BJPची ती गोंय डिस्ट्रॉय करपाची आसा डेव्हलपमेंटाचें नांव. ओके, थँक्यू. थँक्यू.